आमचे BJPचो पंच बाब विनायक वळवयकर हो सदांच अन्याया विरुद्ध मातसो उलयता. तेजें कांय लोकांक तें वायट दिसता, कांय लोकांक बरें दिसता, पूण तो जें कितें करता तें खंय तरी लोकांक न्याय मेळपा खातीर करता. तेज्या वाड्याचेर एक इश्यू आसलेलो मद्रसा, तो एक घरान चलता. ते ग्रामसभेक बी तेजे खूब चर्चा जाल्या आनी त्या दृश्टिकोनान तेणीन ग्रामसभेक एक स्टेटमेंट केल्लो की ते मद्रासा आहा ती घरांत चलता ती बंद जावपा जाय म्हणून. तेन्नाच्यान तेजेर खुबशे अशे विरुद्ध म्हणजे आवाज असो सांग म्हाका तो केन्ना म्हणटालो तो की आपूण जे आवाज काडटा म्हणून आपणाक मातशें धमकी बी येता अशी म्हणून. सो काल राती तो एक 20 मिनटां पयलीं म्हाजे बरोबर आमी दोग जाण एक फंक्शनाक गेल्ले. थंयसून दोग जाण हांव म्हाज्या घरा कडेन येयलो आनी तो वयतालो वाटेर. ताका तो एक फोन आयलो म्हणटा गाडी थांबयली तेणीन. तितल्यान तेजेर आरसो फोडलो आनी चाकू मारपाचो तेजेर प्रयत्न जालो. सो तेका देव बरो आसा म्हणून तो आयज साल्वार जाल्ले कडेन आसा. पूण हें जें कितें चल्लां तें रॉंग चल्लां. कायदो कोणी हातीन घेवप न्हू. खंयच्याय इश्यूचेर सोल्युशन आसता. प्रत्येकान तें सोल्युशन करपाक, कित्याक आमी लोकशायेन रावता. लोकशायेन आमी कायद्याक मान दिवपा जाय आनी कायदो कोणी हातीन घेवप ना अशें आमकां दिसता. कारण विनायकान जरी इश्यू काडलो जाल्यार तेणी केन्ना कायदो हातीन घेवनासलेलो. पूण आयज जो काळोखाचो फायदो घेवन तेजेर जो कितें अत्याचार, तेजेर अन्याय जर जाला, तेजेर जो एटॅक जावपाचो प्रयत्न करता, निंदाजक आसा आनी तेजो आमी निशेध करता. आनी BJP म्हणून आमी तेज्या फाटो बरोबर आसतले आनी असो इन्सिडंट परतून जावपाक जायना म्हणून हांवें ऑलरेडी SP, DSP आनी PI कांय सांगले कडल्यान पेट्रोलिंग करपाचें आनी रातची 9 नंतर दुकानां सुद्दां ह्या हावजींग बोर्डान जी चलता ती बंद जावपा जाय. कारण त्यामुळे लोक खंयचे खंयचे येता ते कांयच कळना. हांवें ऑलरेडी PIक सांगले कडल्यान 9 जाल्या नंतर रातची 11-12 दुकानां बी चालू आसता सगळीं बंद जावपा जाय. आनी आमी मंडळ BJP म्हणून आमी विनायका बरोबर आसतले. कारण तो एक बरो युवा कार्यकर्ता आनी खंय तरी तो बरें काम करता. आनी आमी खंयच्याच धर्माच्या विरुद्ध ना. प्रत्येकाचो धर्म हो सगळो श्रेश्ठ आसता. म्हाका म्हाजो धर्म श्रेश्ठ, प्रत्येकाचो धर्म श्रेश्ठ आसता. तेन्ना आमी धर्मा विरुद्ध कोणाचे ना. पूण जें कितें इलिगल जाता हें रॉंग. खंयच्या आमच्या धर्मान म्हणना की देवूळ आसता आमी देवळान आमची पुजा अर्चा करप. आमच्या जें कितें देवाचें जें कितें आसता तें आमी देवळान करता. तशें प्रत्येकाच्या धर्मान आपले मजिदीन जावं आपल्या खंयचें धर्मस्थळ आसा तेणी करप. तें घरान बी कितें चलता तें रॉंग आसा. म्हाजो तेजेर विरोध आसा. आनी लोकांक जर नाका वाड्याचेर जाल्यार ती मद्रसा तेंच्यांनी दुसरे कडेन व्हरची अशें म्हाजी तांकां विनंती आसा. आतांच हांव आमच्या DSP कडेन आले. आतांच उलयतालो आमी 10 मिनटां पयलीं. DSPन सांगलां की तुमी कायदेशीर जें कितें आहा तें तुमी हें करा, आमचो फूल सपोर्ट आसतलो म्हणून. आतां कशें आहा ताका पंचायतीन NOC दिल्या काय ना, जावं ते कितें आहा ते डॉक्युमेंट ते खरीच ती NOC रजिस्टर घरान दिवपा जाता की ना हें सगळें पळोवन आमी कलेक्टराक ते फाल्यां तो प्रोड्यूस करतलो सगळे डॉक्युमेंट विनायक. त्या प्रमाणे आमी कलेक्टराक जर दिसता की हें इलिगल आसा जाल्यार कलेक्टराक ते फूल पावर आसा ते बंद करपाक आमी कलेक्टराक विनंती करतले. इलिगल आहा स्क्रॅप खरें म्हणल्यार तें कितें जाल्यार पंचायतीन स्थानीक सगळे पंच आसता तेन्ना प्रत्येकाक दिसता की आपल्या वाड्यालो मनीस कितें करता तें आपूण ओगी रावचें. हितून तें वाडत वयता आनी त्या खातीर तें वाडत गेल्ले कडेन आसा. म्हाका दिसता पंचायतीन हेची स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. ते रेजिस्ट्रेशन घरां ही वाडोवन तितून दुकानां घालप आनी एक पार्किंग सुद्दां करपाक हांगासर जागो ना. इतलें हांगासर कंजेशन जाल्ले कडेन आहा. म्हाका दिसता पंचायतीन खंय तरी स्ट्रॉंग तेजेर एक्शन घेवपाक जाल्यार फ्युचर फुडें अशें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता एक केन्ना इन्सिडंट जालो जाल्यार फायर ब्रिगेड सुद्दां येवपाक रस्तो नासतलो अशी परिस्थिती आमच्या हावजींग बोर्डान जाल्ले कडेन आसा.